नरेंद्र सावयकारान स्टेटमेंट काढला की हे जल्ले न्ही, हे ही म्हणून कितें ते टर्माइट म्हणून तें हांव पूर्णपणान कंडेम करता. जनरेशन नेक्स्ट म्हणजे जेन झी जे आहा ते रस्त्यार आयल्या, ते एक व्हडली म्हळ्यार एक ग्रेट सीन. प्रधानमंत्र्यान म्हणिल्लें आहा की पेपर फुटप म्हळ्यार एक ग्रेट सीन म्हणून. ताजेरूच ते भुरगे प्रोटेस्ट करतात. ते म्हणटात आमच्या देशान जो विश्वगुरू म्हणटा देश, त्या विश्वगुरू देशान मेरिटाक व्हॅल्यू ना जाला. अशे लोक जे भायर आयल्या, हे आमचो देश राखपाक भायर आयिल्ले आहा भुरगे, आनी खूब इंडिपेंडंट मायंडेड लोक तांकां सपोर्ट करतात. राजकारणी भितर येतकर राजकारणा खातीर येता म्हणटा. म्हजी बायल काल थंय चलत गेल्या. So all they have their own opinions and they've got a strong resolve to think for the greatness of their country, to protect the country and the reputation of this country. ते करपा खातीर तांकां येता तूं ताका टर्माइट म्हणटा. सो आनी प्लस नरेंद्र सावयकार म्हणटा एक टायमार स्टुडंट लिडर मरे. म्हाका दिसता हांकां माथ्याक हांकां मद मारिल्लो आहा. These people are becoming despots, dictatorial. जो कोण अगेन्स्ट आहा ताका कितें तरी नांव दिवप. आनी कॉक्रोच म्हणून जर म्हणलो ताणें कोण रे तो ते चीफ जस्टिसान, ताजेर इतले इशू जालो आनी वाडला. हो आतां टर्माइट म्हणटा ताका. म्हळ्यार कितें तांकां काळी मारल्यार तुका कितें मेळटा एक्स्ट्रा? तुमी पयलीं तांचो रिजॉल्व करा मरे इशू. हांगा पळया एकूच मतदारसंघांतले लोक GPSC पास जाता. कशें जाता? एकूच मतदारसंघात एकूच वाठारांतले लोकूच पास जातात. हॉस्पिटलान गेल्यार फकत वाळपयच्याच हॉस्पिटलान नर्सी आहा. सगळें काम करता एकूच मतदारसंघातले आहा. कशें? म्हळ्यार फातोर्डा आमकां बोर्ड ना? अरे आमचे निटान नंबर 1 आयले मरे गोंयांत. एग्जामीक बसल्यार आमी फेल जाता, तुमी पास जाता तुमचेच मतदारसंघातले. सो कसली एग्जाम उरली? हो पेपर फुट्टाच. आनी पेपर फुट्टा म्हणून लोक भायर येता. लोक भायर येवंकूच जाय. लोकांनी भायर आयले ते बरें आहा. आतां लोक उजो घेवन भायर येतले आनी मागीर हो टर्माइट म्हणपी आहा पळय तो खंयचे पिळान लिपतालो तो सोदचो पडटलो आमकां. हांव तांकां एक सांगूंक सोदतां BJPक, तुमी लोकांचे पासियन्स टेस्ट करनाकात. तुमकां अशें दिसत तुमी व्हडली पार्टी म्हणून दुसरे हांगा उगीच न्हिदल्या म्हणून. लोक जेन्ना भायर येता पळय तेन्ना डिक्टेटर आहा तांकां रस्त्यार मारतात, ते पोलाक धरून बांदतात. हे सगळे डिक्टेटरांची गत जाल्ली आहा. अरब स्प्रिंग म्हणटे कितें जालें, नेपाळाक कितें जालें, तें तुमी इनवायट करनाकात इंडियेन. अशें दिसता की तुमी सामकें स्वागत करतात. तुमी लोकांक हिणावन रस्त्यार हाडटात. आज जे जेन झी रस्त्यार आयला, आनी तो वांगचूक जो हंगर स्ट्रायकार गेला, तो मॉडर्न डे गांधी मरे. नॉन वायलंट मिन्सान तो प्रोटेस्ट करता. वॉट इज अ बिग डील? तुम्ही थंय बी तांचेर टियर गॅस मारतात. प्रेसाचेर बंदी हाडटा रिपोर्ट करपाक. ऑल इंटरनॅशनल मिडिया इज कॅरिंग दीस की देर इज अ ब्लॉक ऑन मिडिया रिपोर्टिंग. आनी हांगा तो ताका टर्माइट्स म्हणटा आनी आमी ओगी रावपाचे. आय थिंक ही शूड इमिजिएटली क्लॅरिफाय. आनी नरेंद्र सावयकार, वॉट एवर द पॉलिटिकल डिफरन्सीस वी मे हॅव, I feel that he was a very balanced individual. Student leader has come up, parachute जाल्लो मनीस न्ही तो, स्टुडंट मुवमेंटान आयिल्लो मनीस हो कसो उलोवंक शकता? सो म्हाका दिसता तांकां कितें तरी तांची घुसपलां हें वयले हे आहा पळय तो स्क्रू हाल्ला, एंटायर सरकाराचो स्क्रू हाल्ला. कित्याक उलोवंक लागले ते? अरे मोदी म्हणटा मरे आज की NDAचे मिटिंगेक ताणें म्हणिल्लें आहा पेपर फुटप म्हळ्यार ग्रेट सीन म्हणून. आज कोणाकूच आमी सोडचे ना म्हणून म्हणटा, पूण ते धर्मेंद्र प्रधानाक काडना म्हूण ते रस्त्यार आयले न्ही रे. आतां ताका धपक्याक उडोवपाचो तुवें, उडयन तूं ताका. मागीर उलयता, भाशण दिता, भाशण दिवन कितें जाता? दाखय मरे तूं यू मीन युअर वर्ड्स मीन समथींग. हें दाखय न्ही. काड घे मरे एक्शन. आय कंप्लिटली सपोर्ट द जेन झी आनी धर्मेंद्र प्रधान मस्ट गो. पूण धर्मेंद्र प्रधान असले हांगा धर्मेंद्र प्रधान कितले आहा गोंयांत? गोंयांत आमचे एका फुडले एक आहा. सगळें गोंय विकपाक काडलां. पळय तूं बारीक लोक शेतकरी, पायलट हांचेर ॲप घालतात. ही सगळे ॲप बीप म्हणटा विकपाचेच गोंय.
हे सारके फास्ट ट्रॅक सेलाचो पार्ट हो. सो हांव मागता नरेंद्र सावयकारान बेगीन माफी मागची त्या भुरग्यांची, बेगींतल्या बेगीन माफी मागची, नाजाल्यार नरेंद्र सावयकार नाका आशिल्लो टार्गेट जातलो. आनी ताजे पक्षान व्हडले लूट मारपी डाकू कितलेच आहा, मंत्री आहा डाकू, ते सगळे तो तांकां विसरून आतां ते नरेंद्र सावयकाराचेर येतले. कळ्ळें तुका न्ही. आनी ह्याच दोगांनी ताका उडयल्लो तेन्ना इलेक्शनान एक जावन. आनी मागीर ह्या पक्षान ताका भितर घेतिल्ले. ते ताका सगळें हिस्ट्री सांगपाक आनी वचना.